4 फेब्रुवारीक 40 मतदारसंघांनी जावपा आशिल्ल्या इलेक्शनाक डमी धरून 405 उमेदवारी अर्ज आयल्यात। अर्जांचे स्क्रुटिनीक 2 दीस वतले। विड्रॉवला उपरांतूच चित्र स्पष्ट जावपाचे। निमण्या दिसा 211 अर्ज आयले। इलेक्शनाक उपद्रव करीत म्हूण प्रिव्हेंटिव्ह अरेस्टाच्यो 670 केशी कमिशना कडेन आयिल्ल्यो। 534 जाणांक बॉन्ड घेवन मेकळे केले। निमणे दिसा अर्ज चड आयले ते काँग्रेस, एनसीपी आनी विद्रोही अपक्षांचे। इस मेरा रंगरेज ये बाबू अरे धुंधला धुंधला सपना इस मेरा रंगरेज ये बाबू पहिले फक्त 3 जाली 8 जाली 124 जाली अशी जायत आणि आज आयचे एका दिसाक 211 नॉमिनेशन 211 नॉमिनेशन्स ह्या 211 भितर डमी आसा आणि ज्यांनी पयली नॉमिनेशन फायल केली अशे कितलेशेच जाणांनी परत नॉमिनेशन फायल केले। उमेदवारी अर्ज भरपाक बुधवार दनपार मेरेन प्राज आशिल्लो। काँग्रेस, एनसीपीचे उमेदवार पार्टीच्यो तिकेटी मेळूंक नाशिल्ल्या विद्रोही अपक्षांनी निमणे खिणाक रावन अर्ज घाले। जो माझेर विश्वास दवरला आणि विश्वास दवरून जी म्हाका हांगासर तिकेट दिल्ली आसा पक्षाची मय मतदारसंघांच्यान त्या विश्वासाचेर हांव पात्र जातलो आणि खरोखरच मयवासियांचो जो प्रश्न कितें आसा तो विधानसभेत मांडून तो प्रश्न सुटपाचो कडेकोट सांगपाक प्रयत्न करतलो। लोकां फुडें बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लायफ जे डे टू डे आमकां लागता लायक वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड रोड ताका लागून एक इंडस्ट्रियल इस्टेट असो सांखळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन हेच हांव लोकां फुडें हे मुद्दे व्हरून लोकां फुडें इलेक्शनाक बसला आनी लोकांक सगळें पटला की आमकां व्हडले व्हडली बिल्डिंगो नाका, पूल नाका, बट आमकां बेसिक नेसेसिटी जाय आनी लोक म्हाका निवडून हाडटले कित्याक लोकांक बदल जाय, लोक इटला। If you have power, you can do lots of things. If you doesn't have power, you cannot do anything. We are come through the steps of Mr. Babush Mansara, where he has shown us how to work. It is the same. Santa Cruz constituency is a Congress constituency. The people of Santa Cruz love Congress. प्रियोळ मतदारसंघा खातीर आम आदमी पार्टीचो कॅन्डिडेट म्हणून नॉमिनेशन फायल केला। सगळ्यात महत्वाची गजाल म्हणल्यार आतापर्यंत जी नॉमिनेशन्स फायल जाल्या तातूंत भितर प्रियोळ मतदारसंघातलो उमेदवार हो हांवूच आसा फक्त। त्यामुळे मतदारसंघातलो उमेदवार म्हणून म्हाका लोकांचे पयलें प्रिफरन्स आसतलें अशें म्हाका दिसता। काँग्रेसान म्हाका ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची उमेदवारी दिवन आमचेर एक युवकांची मोठी जबाबदारी घातलेली आसा। दिता आसतना खूब लेट जालो तरी पण मतदारसंघ म्हाका गेली 15-20-25 वर्सां हांव मतदारसंघाक म्हाका फॅमिलियर आसात। संपूर्ण मतदारसंघाचे लोक म्हाका वळखतात, त्याच बरोबर गोंयांत म्हजो सगळ्यांत जे हांव सोशल एक्टिविस्ट म्हणून जे काम करतात त्याची लोकांक खबर आसा। आनी आतां ह्या सिच्युएशनाक आज सिच्युएशन अशें आसात की काँग्रेसीक बरें वातावरण तयार जाल्लें आसा, काँग्रेसी सायडीन बरी लाट निर्माण जाल्ली आसा। Any difficulty because the ROs have been very cooperative and have guided everybody. And आयज आमी नॉमिनेशन भरतना सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करून हांगा उपस्थिती लायली, दाखोवन दिवपाक की आमचो प्रतिसाद बाबा प्रताप सिंग राणेक आसा, म्हाका आसा। आनी हांव खरेंच हात जोडून हांव तेंचे सगळ्यांचे म्हाजे कार्यकर्ते जे वाळपय मतदारसंघाचे, पर्य मतदारसंघाचे आनी उसगांव जे आमचे भाव भयण जे आयल्या हांव तेंचे खरेंच मनांतल्यान हांव तेंचे आभारी आसा। आमचे पार्टी डिसिजन असतात ते आम्ही मान्य करपाक घेवपाक
आमी हरशीं आमकां पयलींसान आमी जाली 15 वर्सां आमी काम करत आसा, आमकां ते फरक पडना. आमी आभारी आसा काँग्रेस पार्टीचे, आमकां तेणी हें केलें, नाना बाबाचो हांव आभारी आसा. देवाचो व्हडलो उपकार आसा की वास्कोन 20 वर्सां मागीर परतून आमी काँग्रेस आमचो फ्लॅग करता. In the Legislative Assembly, in the Legislative Assembly, to swear in the name of God, to swear in the name of God. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चर्च खंयच्याच पार्टी वा उमेदवारांच्या सिलेक्शनात मेतेर जायना. लोकांनी कसल्या उमेदवारांक मतां मारची वा मारची न्ही ते क्रिस्तावांक सांगता. खंयच्याच एखाद्या उमेदवार वा पार्टीक प्रोजेक्ट करिना, मात एखाद्या पाद्र्यान स्वता आपूण कोणाक मत मारतलो तें सांगलें जाल्यार तो सांगूंक शकता, मात तें ताचें मत. ताका चर्चीचें मत म्हणून नजो म्हूण चर्चीन खुलासो केला. चर्च राजकारणात नाका तितली मेतेर जाता म्हूण कांय क्रिस्तांव कॅन्डिडेटांनी बॉम्ब घाल्ल्यान चर्चीक कोत्र गेलां. मंचाच्या राजकीय प्रचाराक कितें उपाय करपाचो, कॅन्डिडेट कशे घालपाचे ताचेर आर्च बिशपान हेवी वेट पॉलिटिशियनांची मिटींग घेतली म्हूण खबर कांय मिडियांनी पातळ्ळी. उपरांत नुवेच्या आलेक्स सिकेरान चर्चीक लागून आपली तिकेट गेली. चर्च कॅन्डिडेटांनी चडूच मेतेर जाता म्हूण पत्रकार परिशदेंत जाहीर बॉम्ब घाल्लो. ताचेर डायसोजन सेंटरान आर्च बिशप हावजांतल्यान मिडियाक खुलासो केलो. चर्च खंय लोकांक मतदाना विशीं मार्गदर्शन करता, खंयच्या उमेदवाराक वा पार्टीक मतां मारात तें सांगिना. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट. आदलो मंत्री आनी काँग्रेसीचो थिवीचो उमेदवार निळखण हळर्णकारान शिरसय प्रचाराक सुरवात केली. ताणें घराघरांनी वचून मतदारांच्यो गाठ भेट घेवंक सुरवात केल्या. थंयच्या लोकांचो बरो पैकी प्रतिसाद मेळटा म्हूण निळखण सांगता. सादारण 80% आमचे हावस टू हावस कॅम्पेन जाली. लोकांचो बरो प्रतिसाद आहा. रोखडेच आमी सेकंड रावंड स्टार्ट करतले. आमच्या वांगडा निळखण भाई आहा आनी आमकां लोकांचो शिरसयच्या खुबसो प्रतिसाद आहा. कामुर्ले, कोलवाळे, पिर्णा आमी वयता थंय लोक आमचे कितें तरी बरें उलयता. निळखण हळर्णकारान उमेदवारी अर्ज भरलो. थिवी फाटल्या 5 वर्सांत कांयच काम जाल्ली नात. लोकांक काम धंदो दिवंक आमदाराक जमना म्हूण निळखंठ उलयलो. थिवी मतदारसंघान आत्ताच हांवें नॉमिनेशन फॉर्म फायल केल्ले आहा आनी थिवीच्या लोकांक जाय सुरक्षीत थिवी, व्यसन मुक्त थिवी, डेव्हलप जाल्ली थिवी. सुरक्षीत थिवी म्हणजे ज्या सरकाराचे आमदार विष्णू वाघा सारकिल्याचेर हल्लो जालो, ह्या सरकारान ह्या आमच्या मतदारसंघाच्या आमदारान तेजे कांयच केल्लें ना. जेन्ना आमदार असुरक्षीत आहा तेन्ना लोकांचो प्रश्न आहा की लोकांचे लोकांक सेफ लोक कशे आहा. तेज्या बरोबर आयज आमी पळयता की कितकेशे भुरगे व्यसनान पडलेले आहा व कित्या खातीर तर अमार्गान पयसो जो घोळटा हो लोकां भुरग्यां पर्यंत पावता आनी ते स्पेशली यूथ भुरग्यांच्या फाटसून गेल्यात. तेज्या बरोबर जो डेव्हलपमेंट जावंक जाय तो आयज जावंक ना. हे सगळ्यांनी मान्य केल्लें आहा. जेन्ना आमी घरोघरी प्रचार केला त्या टायमार लोकांचे सांगणें इतकेंच आहा की थिवीन म्हणटा तो स्पोर्ट्सान जावंक ना किंवा एड्युकेशन सिस्टमीन जावंक ना किंवा लोकांक एम्प्लॉयमेंट जे दिता म्हूण सांगलेलें. लोकांची जी समस्या आहा ती जावंक ना. ज्यो म्हाज्या सारकेल्यान 5-6 टाकयो बांदलेल्यो आहा ते ह्या आमदारान एकूय बांदूंक ना. कोलवाळ सारकिल्ल्या गांवांत 2 दिसान 3 वरां पाणी गावता. ज्यो टाकयो त्यो 2 टाकयो अजूनही पेंडिंग आहा. 3 वर्सां पेंडिंग दवरलेले आहा. पुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते. घेऊ एक ब्रेक.